2 वर्साच्या विसवा उपरांत अंदू गांवगिऱ्या वाठारा बरोबरच शारांनी ओसय ओसयचो गजर आणि ढोल ताशांचो तणतण आसमंतांत घुमलो। चायनीज रंग येवपाचे बंद जाल्यात, देखून अस्सल भारतीय रंगांनी अंदू गोंयची धुळवट रंग भरपाक लागल्या। भुरग्यां बरोबर जाणटे आनी चलयो बायलांनी घोस्त काडलो। घालुया गोंयभरचे धुळवटीचेर एक नजर। 10 तारखेच्यान शिगमो सुरू जाला। राज्यात 5 ते 15 दीस शिगम्याचो बोवाळ पळोवपाक मेळटा। 2 वर्सां साबार वाठारांतली भौशीक धुळवट कोविडाक लागून बंद आसली, पूण आता कोविडाच्यो केसी उण्यो जाल्ल्यान आनी कोरोना नियंत्रणात आशिल्ल्यान अंदू शिगम्याचे धोल नेटान वाजपाक लागल्यात। धुळवट आसूं वा गुलाल उत्सव, होळी आसूं वा सोत्र्यो उत्सव, भुरग्यांची उमेद दुप्पेटीन वाडल्या। सुरवेक या कुंकळे पाजरकोणीच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण पायीक देव देवस्थानाचो सोत्र्यो उत्सव पळोवपाक रंग उदळ्यात, सोत्र्यो कश्यो उमेदीन नाचपाक लागल्यात पळयात। श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण पायीक देव संस्थानची पाजरकणी आसा तेंच्यो आज 1700 आसा। आज 17 आज तुम्ही पळयतात हजारांनी लोक जे आसात हे आज सगळ्यांक एकट्यान जाले कडेन आसात। इतलेंच की जो लास्ट टायम 2 वर्सां करपाक मेळना ते कोरोना खातीर आनी आज कोरोनाचे खंय तरी कमी जाल्ले कारणान आज ह्यो 17 सेलिब्रेट करपाक मेळे कडेन आसात। आज मोठी उमेदीन मोठी भावनेन लोक हांगा येवन देवीचे हे घेतले प्रसाद घेतले कडेन आसा आनी आता फाटल्या वाजत गाजत ज्यो सत्रे आसात ह्यो पाजरकणी हांगा नाचतात। आणि आता काडुया भोंवडी वास्को मुरगांवची। वास्को मुरगांव शिगमो समितीनय 2 वर्सां शिगमो करूंक नासलो, पूण अंदू धोलार बडी पडल्या, रंग उदळ्यात, चैतन्य येयल्या। देवाक श्रीफळ दवरून आनी घराणे घालून गुलाल उत्सवाक आरंभ जालो। जावया ताचे साक्षीदार। मुरगांव शिगमोत्सव समिती ही होळयेची मिरवणूक वर्सांवर्स काडटा कितलींशींच वर्सां आनी आमी सदांच ताका सहभाग जाता। पूण आज वास्कोकारांनी म्हाका एक संदी दिल्या एक आमदार म्हणून तांकां रिप्रेजेंट करपाची आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की फुडलीं 5 वर्सां वास्को खातीर काम करत हेंच आमचें हें आसतलें आनी जे रंग वास्कोत नाशिल्ले तितले भरपाचो हांव प्रयत्न करतलो। सगळ्यांच्या जिवनान कितें तरी एक थोडे चेंज हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी फुडलीं 5 वर्सां वास्कोकार डेफिनेटली कितें तरी चेंज ही एक्सपेक्ट करूंक शकता। सगळ्यांक वास्कोकारांक आनी मुरगांवकारांक परत्यो शुभेच्छा होळयेच्यो। गेल्या वर्सा कोरोनाचे सावट येयल्या कारणान काही प्रमाणात होळी आनी शिगमो 2 वर्सां जावंक ना जाल्यार ह्या वर्सा एकदम उत्सव आनंदीत आहा। सगळे जाण आमच्या वास्कोन सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक भाग घेवन हे मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समितीचो कार्यक्रम एकदम आनंदान साजरो करता। जाल्यार शिगमोत्सवाचे कार्यक्रम आसतले सगळ्यांक विनंती करता तुम्ही ह्या कार्यक्रमाक आपली उपस्थिती दाखोवपाची। आणि हो पणजेचो गुलाल उत्सव राज्याचे राजधानीत शिगमो जाता असलो तरी पारंपारिकतेचेर तांणी भर दिला। हांगाचे धुलवटीत गर्दी करून लोकांनी वांटो घेतलो। सांताक्रूजचो आमदार रुदाल फेर्नांडीस आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी उमेदीन वांटो घेवन घोस्त काडलो। भुरग्यांची होळयेची मजा वेगळीच आसात। तिवरे माशेलाची होळी पळयात आणि तेच बरोबर पळयात आयवाव दोनापावलचे देखावे। होळये दिसा गावांनी रस्ते आडवून येता वयतल्यांक बळ्यार रंग लावपाची आणि तांचे कडल्यान पैसे घेवपाची परंपरा चलता, जाचेर पुलिसांची अजिबात नदर आसना वा ते परंपरा म्हण आडनदर करतात। पळयात पैरा बिट्टोणचे काय देखावे।
चल आणि हे एकमेव आगळी वेगळी अशी ऑर्गॅनिक कलर्स वापरून केल्ली सैमीक होळी, जाचे रंग भलायकेक त्रास करिनात पूण धुळवटीचो पूर्ण आनंद दितात. म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक मंडळाचे कॉलेजीच्या केमिस्ट्री विभागाच्या रिसर्च सेंटराच्या पंगडान वैज्ञानिक नदरेंतल्यान आनी प्रयोगांतल्यान हे सैमीक रंग तयार केल्यात आनी ताणें धुळवटीक उधळण करपा खातीर तांचे वांटपय केला. आयकात ह्या प्रयोगाचे खाशेलपण आनी गरज. ऑर्गॅनिक होली कलर्स आम्ही पळयता की दर वर्सा जे हे आसता होळयेच्या वेळार चडशे सिंथेटीक कलर्स वापरता आणि तेच्या खातीर लोकांक स्पेशली आमची जी स्कीन आसा न्ही चड तरेचे असे थोडे त्रास जाता. आता ते अवॉइड करपा खातीर ह्या वर्सा आमचे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आसा अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट त्यांच्यानी हे ऑर्गॅनिक कलर्स तयार केल्ले आसा. आता हे कलर्स व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स, ड्राय फ्लावर्स यांका घेऊन तयार केल्ले आसा. आता एक हेचो फायदो जातलो की ह्या कलरान जे आंगांक बी खास बीन येता तसले कांय जावपाचे ना आणि हेल्थ बरी उरतली, एन्व्हायरमेंट बरी उरतली आणि हे आम्ही ह्या वर्साच्यान प्रमोट करपाक सुरू केला. आम्ही एक सादो इनिशिएटीव घेतिल्लो म्हणजे कितें आसा सद्याक वातावरणान जे एनवायरमेंटान आमकां जे त्रास जातात हे नॅचरल म्हणजे होली कलर्स घेवन जे आमकां सायड इफेक्ट्स खबर आसा ताजे म्हणजे नायट्रायट यूज करतात, हेवी मेटल्स यूज करतात म्हणून एक सादो इनिशिएटीव की आमच्याच भुरग्यांक की आमकां जे आमच्या परिसरान मेळटा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी एक्स्ट्रॅक्ट भाजी खातात, फ्रुटां खातात ताजो एक कलर मेळटा ताजे कडल्यान कित्याक नाका आमी आमचे जिवाक आनी एनवायरमेंटाक दोगांनी परिसराक कित्याक नाका अशें म्हणून आमी एक नॅचरल कलर करूया अशें म्हणून आमचे डॉक्टर राजेश पेडणेकर आमचे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्रीचे हेड ताचे अंडर आमी एक वर्कशॉप घेतलो भुरग्यांक. तातूंतल्यान एक कितें जालें की आमकां कळ्ळें की आमी करपाक शकतात. अशें करून जालें की भुरगीं अपुरबायेन आनी उमेदीन करपाक लागलीं. ताच्या नंतर आमकां सरान सांगलें की अगो तुमी फुडें कित्याक व्हरना ती ग्रीन इनिशिएटीव आमी कॅम्पेन करूया. सो एक ग्रीन इनिशिएटीव कॅम्पेनान आमी म्हणजे आमच्या बाजारान कितें आमकां घरान जे उगेता म्हणजे आमची भाजी आमी आतां नॅचरल म्हणजे आमी तांबडी भाजी घेतल्या, आमी पालक घेतला, आमी आमची हळद घेतल्या, बीट घेतला बाजारान मेळटा तो, आतां जांबळां सिजनल आमी घेवपाक शकतात. सो हे सगळे घेवन आमी एक इल्लो असो कॉर्न स्टार्च मिक्स करून ना म्हणल्यार आमी युट्यूबान यूज केलो म्हणजे केमिस्ट्रीचे हितून आमी एक बरे गोष्टी कित्याक करपाक नाका म्हणून आमी हो नॅचरल कलर प्रमोट केलो. आमचो फक्त हेतू आशिल्लो प्रमोट करपाचो म्हणजे ग्रीन इनिशिएटीव. हेजे फुडें हे कंपेर आतां तुमकां हेंय सांगता की हे जे कलर तुमकां मेळटात ते तुमकां जितले बाजारान ब्रायट मेळटा तितले मेळचे ना पूण आमकां ब्रायट कलर कसो मेळटा दॅट इज बिकॉज ऑफ ऑल द केमिकल्स हार्मफूल केमिकल्स यूज करून मेळटा जो आमी दोळ्यान घालतात, तोंडान घालतात, जो आमी खाल्ले की आमच्या हांगा त्रास जाता, आमी खाल्ले की भुरग्यांक खूब त्रास जाता, व्हडल्यांक त्रास जाता. सो हो खाल्लो किंवा तुमी दोळ्यान मारले आंगाकूय चड लागचो ना, उडचोय ना. सो दॅट इज हाव वी आर ट्रायंग टू प्रमोट अ ग्रीन इनिशिएटीव आनी हाजे वयल्यान आमी सराच्या गायडन्साच्या अंडर आमी हो फुडें भुरग्यांकय सांगून जाता तितले म्हणजे शाळांनी, स्कुलांनी, कॉलेजांनी जाता तितले आतां आमी पुलीस स्टेशनार गेली, फायर स्टेशनार इतलो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो की आमकां सरान सांगलें की यू जस्ट प्रमोट. सो दिस इज अ ग्रीन इनिशिएटीव कॅम्पेन फ्रॉम ज्ञान प्रसारक मंडळ्स कॉलेज ऑफ प्रिपेरिंग नॅचरल होली कलर्स फ्रॉम व्हेजिटेबल एक्स्ट्रॅक्ट, फ्रॉम फ्रूट एक्स्ट्रॅक्ट आनी जे परिसराकूय त्रास जावचो ना आनी आमच्या जिवाकूय मनशाच्या जिवाकूय त्रास जावचो. थोड्यो कॉलेजीन सराच्या म्हणजे सराक खबर आसा की आमी एडॉप्ट केला हासापूर, हरमल अशें आमी 4 हांगा गांवांनी गेल्लीं. थंय आमी वचून गांवाच्या बायलांक तांकां आमी वचून शिकयलें. ल्हान भुरग्यां पासून व्हडले भुरगीं तांच्यांनी आमी तुमकां जर व्हिडिओ दाखोवपाक शकता म्हणजे तांच्यांनी आमकां पळोवन कशें ते प्रमोट करपाक लागले कळ्ळें न्ही. सो अशें करून आमी जाता तितले गांवां पासून शहरां पासून इवन जाता जाल्यार आमी इवन इंटरस्टेट वी कॅन टेक वर्कशॉप्स कळ्ळें न्ही. सो आमी घेवन आमी हें प्रमोट करपाक. गोवा 365 खातीर कुंकळे, पणजे, मडगांव, माशेल, पैरा, म्हापसा, वास्कोच्यान रमेश नायक रावत, इर्शाद शेख, जवार बर्वे, श्वेता गांवकर, समृता खणगांवकर, संदीप कामुलकर आनी हिरू महाले.